प्रत्येक पंचायतीक 5-5 कॉम्प्युटराचेर आमी कार्यक्रम करपाक सांगले. तितून पयलो हा एक शिला फलक उबो करपाचो, दुसरी हा रॅली काडपाची गांवागांवांत, आनी मिट्टी हा जी गांवांतली ज्या झाडां लायिल्ली ती मिट्टी तेंच्यांनी कलशात घालून आमच्या ऑफिसात हाडून तेंच्यांनी दिवपाक सगळे 12 ब्लॉकांची माती आज आमी स्विकारतले. आनी ती माती प्रत्येक ब्लॉकांतली म्हणजे 12 ब्लॉकांसून ती दिल्ली वयतली. दिल्ली वचपाचें काम सगळें गव्हर्मेंट करतले व्हरपाचें. आनी तेच्या शिवाय वसुंधरा हेच्या खाली झाडां 75 झाडां प्रत्येक पंचायतीत 75 वर्सां देशाक जाल्या मुळे ती 75 झाडां लावपाची आसात. आनी त्या शिवाय ज्यो वेगवेगळे कार्यक्रम आहेत ते तांकां आमी सांगलेले आहात कशें करपाचें ते. त्याच्या संबंधी जी गायडलायन आहे गव्हर्मेंटाची ती तांकां आमी सर्क्युलेट केल्ली आसा. आनी त्या प्रमाणे आयचो जो कार्यक्रम आहा तो तेंच्यांनी मिट्टी जी माती घेवन ते आयज आमच्या ऑफिसात येतले सगळे सरपंच, पंच मेंबर, डेप्युटी सरपंच आनी तेंचे बाकीचे गांवांतले सगळे लोक, आनी ती आमी आज स्विकारतले. आनी तो कार्यक्रम हांगासून आज सुरवात करता. हितून वाळपी म्युन्सिपालिटी सहभागी ना? म्युन्सिपालिटीक तांकां तेंचे म्युन्सिपालिटी डायरेक्शन तांकां तेंच्या डिपार्टमेंटान दिल्ली आहा. तेंची आमकां आमचे डायरेक्टर पंचायतीन डायरेक्शन दिलें त्या प्रमाणे आमी करता. ती आसत तेंची जी माती आहा ती आमच्या कलशात एकत्र जातली अशें आमकां तेंच्यांनी सांगलां. पण अजून तेंची आमकां काय डायरेक्ट हें येवंक ना की बाबा ते केन्ना हाडटले जाल्यार. आता हांगासून रॅली सुरू जाची प्रक्रिया कितें? हांगा ही रॅली आतां कितें वयतली? आतां ती रॅली आहा ती सगळे सरपंच आनी बाकीचे पंच मेंबर आमी तेंच्या वाहनासून किंवा चलत आमी BDO ऑफिसा पर्यंत वयतले. आनी थंय ती माती आमी तेंच्या कलशांतली ते आमच्या कलशांत घालतले. आनी तो कलश घेवन मागीर आमी नेहरू युवा केंद्राचे मार्फत ती डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आमी धाडटले. आनी थंयसून ती मागीर दिल्ली वयतली. आज जवळजवळ 3 दीस झाले मेरी मिट्टी मेरा देश हो कार्यक्रम पंचायत भर सबंद 70 भर कार्यक्रम चालू असा. पहिल्या दिसा आम्ही शपथबद्ध झाले. 9 तारखेक 10 तारखेक आमचे वृक्षारोपण म्हणजे झाडां लावा 75 झाडां प्रत्येक गावागावांनी लावपाचो कार्यक्रम जालो. आणि आज तिसरो दीस कलशान माती घेऊन आज आम्ही ही BDOच्या ऑफिसापर्यंत व्हरपाचें काम आमचे प्रत्येक सरपंचाचे आसा आणि ते आज आम्ही घेऊन येयले आसा. आणि ही माती जी आसा ती दिल्ली पर्यंत देशार अमृत वाटिकेसाठी वयतली तेन्ना आयज आमी सगळे हांगा उपस्थित रावन आता BDOच्या ऑफिसान वयतले आणि हे समर्पण करतले देशासाठी, देशाच्या हितासाठी, देशाच्या कल्याणासाठी. सगळे सरपंच कटिबद्ध आसा.